कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। कारवार शहराच्या जिल्हा आयुष आस्पत्रेच्या लागी रस्त्यामध्ये आशिल्ल्या मॅनोलाच्यान गटाराचे उदक वयर येवन व्हांवता। तेजेन आजूबाजूच्या वातावरणात घाण पसरतेत आसा। आयुष आस्पत्रे लागींच्या रस्त्यार गेल्या 2 दिसांच्यान मॅनोलाच्यान उदक वयर येता, पण नगरसभा हेचे बदल कितेंच क्रम घेतेत ना। कारवार शहराच्या बहुतेक रस्त्यामध्ये आशिल्ल्या मॅनोलाच्यान पावसाळ्यात उदक वयर येता। तेजेन वाहन सवाराक वाहन चलोवंक जावचो त्रास एक जाल्यार रस्त्यान चलत वयतल्याक ह्या घाणीच्या उदकांतल्यान पाऊल घालची परिस्थिती आसा। चलतना जर वाहन वेगान येयल्यार गटाराचें उदक आंगार पडटा। मॅनोलाच्यान उदक भायर येवचें बंद करूंक नगरसभेन क्रम घेवंक जाय अशी सार्वजनिकाली मागणी आसा। जोयडा तालुक्याच्या अनमोड चेकपोस्टाचेर एक्सायज अधिकारीन बेकायदेशीर सोरो आनी वाहन जप्त केले। मॅक्सिकॅब वाहनात सोरो आशिल्ले बद्दल नक्की माहिती आशिल्ल्यान एक्सायज अधिकारीन वाहन तपास केले। तेन्ना वाहनात 51 लिटर गोवा तयार जाल्लो सोरो आशिल्लो पत्तो लागलो। वाहन चालक होसपेटेचे वासी कृष्णा डी हेका ताब्यात घेवन प्रकरण दाखल केला। जप्त केल्ली सोऱ्याची आणि वाहनाची किंमत 14,39,600 रुपये असो अंदाज केला। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। राष्ट्रीय महामार्ग चतुष्पथ काम सुरू जावन 10 वर्स जातेत येयल्यार बी अजूनही काम पूर्ण जालें ना। काही भागात रस्त्याचे काम पूर्ण जाल्यार बी स्ट्रीट लाईट घाण जाल्ल्यान वाहन सवाराक त्रास भोगचे पडटा। 2013 सालाच्यान IRB कंपनीन कारवारच्या माजाळीच्यान भटकळ पर्यंत चतुष्पथ काम सुरू केल्ले। काम अपूर्ण उरल्यार बी 2 कडेन टोल संग्रह करचे कार्य 2 वर्सांच्यान सुरू आसा। कारवारात सुरंग मार्ग आणि फ्लायओव्हर पूर्ण जावन संचाराक अनुकूलता केला। कारवारच्यान अंकोला पर्यंत अजूनही काम सुरू आसा। अंकोलच्यान कुमटा पर्यंत बहुतेक काम पूर्ण जाला। कुमटा शहरात हायवे पैल आशिल्ल्या जाग्यावेल्यान करची की फ्लायओव्हर करचे हेजो अजून निर्णय जालो ना। कुमटाच्यान भटकळ पर्यंत काम प्रगतीत आसा। चतुष्पथ काम पूर्ण जाल्ल्या जाग्याचेर लायट घाण जाल्ल्यान वाहन सवाराक त्रास जाता, कारण महामार्गामदी हरवळ गरवा बशील उरतात। पावसात ही गरवा वाहनाच्या लायटा उजवाडाक दिसून येनात, तेजेन अपघात घडता। तसेच काही जाग्याचेर महामार्गाचेर उदक साठवून रावता।
तेजेन बी अपघात घडता. महामार्गाचेर जावचे अपघात चुकेच खातीर स्ट्रीट लायट घालूंक जाय अशी सार्वजनिकाली आग्रह आसा. गेल्या 4 दिसांच्यान सतत पावस पडत आशिल्ल्यान कुमटा तालुक्याच्या एक घराचेर डोंगर कोसळ्ळो आनी घराक लुकसाण जालें. कुमटा तालुक्याच्या तंड्रकुळी ग्रामांत डोंगर कोसळून व्हड फातर घराचेर पडिल्ल्यान घराची उणत कोसळ्ळी. राष्ट्रीय महामार्गा लागून आशिल्ल्या गणेश तुळसू अंबिग एमगेल घराचेर डोंगर कोसळून फातर पडलो. जून 28 तारखेक ह्या घराच्या सदस्याले लग्नाचे कार्य आशिल्ले. असल्या वेळाचेर सैरे आनी घराचे सगळे सदस्य घरात आशिल्ले तेन्ना डोंगर कोसळ्ळो आनी घराचेर फातर पण वणत कोसळ्ळी. नशिबान घरात आशिल्ले कोण बी जखमी जाले ना. 2017 सालांत ह्या ग्रामांत डोंगर कोसळून 3 भुरगीं जिवंत समाधी जाल्ली. आतां परत डोंगर कोसळटी आशिल्ल्यान ह्या भागात भयेचो वातावरण जाला आनी भयेच्या परिस्थितीत जीवन करचें जालां. बुधवारा कारवार शहराच्या काही भागात विद्युत संपर्क उरना. ग्राहकांक सहकार्य करूंक हेस्कॉम अधिकारीन विनंती केला. कारवार उपविभाग प्रदेशात लायन दुरुस्त कार्य आशिल्ल्यान जून 28 तारीख म्हळ्यार बुधवाराक सकाळी 10 ते दनपारां 2 पर्यंत कारवार शहराच्या कोडीबाग, काजूबाग, विजयनगर, तामशेवाडा, सक्रीवाडा भागात विद्युत संपर्क उरचो ना. ग्राहकांक सहकार्य करूंक हेस्कॉम अधिकारीन विनंती केला. आयच्यातलो न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.